वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदान ब्रेस्तारा, डेप्युटी कलेक्टर परेश फळदेसाय, नगराध्यक्ष नंदादीप रावत, मुरगांव मुख्याधिकारी गौरीश साकवाळकर आनी येरादारी खात्याबरोबर संयुक्त बसका घेतली। रस्त्यार केल्ल्या अतिक्रमणाक लागून हालींच एका तियात्रिस्टाक अपघातांत मरण आयिल्लें। त्या खातीर ह्या अतिक्रमणा आड कडक कारवाय जातली म्हूण नगराध्यक्ष राऊत हांणी म्हायती दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आज मीटिंग अर्जंट पहले कितें मातशें बेती मेलो पळय एक्सिडेंट टायट कॉर्डिनेट मीटिंग एअर कॉल पे ट्रॅफिक चीफ ऑफिसर डेप्युटी कलेक्टर मामदार and decision here as the hand cards that are operating all over the city they have to be removed. So deputy collector has given asked the chief officer the hand card पहले काढ immediately आणि issue road tiring by December 15 रोज will be tired at the road. आम्ही IT सांगताय chief officer की सांगला hand cards that are there it's not they should be in their place, not on the road. So this is the issue that I have said, but the municipal council want they have to the other side. कितें आमी पळयलां की 2 व्हिलर आसता 4 व्हिलर रोडार पार्क करता, सो रोड एकदम नॅरो जाता, त्याच्यार कितें सोल्यूशन आता तेच फ्रॉम बागायतदाराचेर पण एक्शन घेत ना। आता तो इश्यू आम्ही पयलीं सेटल केला, कसो सेटल केला हँड कार्ड तेजे फुडल्यान एनक्रोचमेंट आहे ते पयलीं काडपाक पाहिजे। 2 दिसा पयलीं एक्सिडेंट जालो, एक्चुली वायट गजाल आसा। खंय तरी आमदारान सांगला त्या भशेन म्युनिसिपालिटीन कॉल घेतलेलो आसा। म्हाका सांगूंक दिसता की एक्चुली हो ड्रायव्ह आसा पळय एक्सिडेंट जावच्या पयलीं आमी 3 दीस स्टार्ट केलेलो आसा। तुमी जाय जाल्यार येवन चॅक करा। म्हाका दिसता 3 दीस पयलो आमी ड्रायव्ह केलेलो आहा। टेम्पो म्हटल्यार एक टाटा मोबायल भरून आमी वेजिटेबल्स तेंचे हाडलां। म्हाका एक्चुली हाडपाक वायट दिसता, पूण ते वेजिटेबल फ्रुट्स वेंडर म्हणटा वेजिटेबल वेंडर्स ते आमकां म्युनिसिपालिटीक आयकना। ही दर म्हटल्यार तीच खबर जाता, आमी एक दीस वयता ते काडटा परत लायता। आतां हांवें ऑफिसरांक स्ट्रीक एक्शन घेवपाक लायल्या। जे भायर आसा कोणाचेंय आसूं ते वेजिटेबल आसूं नाल्यार फ्रूट वेंडर आसूं ते आमी काडपाचें केलां आनी आजून चलता। आयज सुद्दां आमी टेम्पो भरून हाडला। तशेंच सपोज ते अशें आयकना हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आहा तांकां सील मारपाचें। नेक्स्ट टायम आमी सील मारतले। आमी तांकां 3दा सांगून पळयतले आनी समज सेम करता ते आमी ते 4th टायम आमी ते शॉप सील मारतले आनी मागीर तो प्रोसेस ताका करपाक व्हेरी टफ जातलो। प्रोजेक्ट बेगीन जालो जाल्यार इट विल हेल्प यू 100%। म्हाका दिसता जेन्ना हो आमचो ब्रिज म्हाका दिसता चड काम उरूंक ना, 1 किलोमिटराचें काम उरलां। म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटान हें बेगीनच्या बेगीन काम स्टार्ट केलें आनी कंप्लीट केलें न्हू, खंय तरी वास्कोन हेवी ट्रॅफिक बंद जातलें आनी आमकां रिलीफ मेळटलें। आज मिटींग जाल्ली आसा। ह्या मिटिंगेक चेअरपर्सन आनी CEO म्युनिसिपालिटीचे तशेंच ट्राफीक पुलीस इन्स्पेक्टर PWDचे ऑफिसर्स सगळे हांगा आयिल्ले। ऑनरेबल MLA ऑफ वास्को तो सुद्दां हांगा अटेंड जाल्लो मिटिंगेक। आतां तो रिसंट एक्सिडेंट जो जाल्लो आसा, एक डेथ जाल्ली आसा, ती अशें आमकां दिसून आयलां की देर इज अ एन्क्रोचमेंट बाय द फ्रूट वेंडर्स ऑन द रोड। त्या खातीर एक हांगा डिसिजन घेतला आमी CEO आनी MLA जे कोणी एन्क्रोचमेंट केला फ्रूट वेंडरान जे रस्त्यार आयिल्ले आसा तांकां इमिजिएटली काडपाचें विदीन 2 days। तशेंच जे फ्रूट वेंडर्स थोडे स्टॉल घालून शेड घालून आसा तेंचे ते शेड बीड सगळी काडपाची आनी तांकां एक बरी शिस्त लावपाची अशी डिसिजन आज जाल्ली आसा। आनी CEOन आमकां सांगला म्युनिसिपालिटी जे वर्कर्स आहा तेंचे जे मार्केट इन्स्पेक्टर आहा ते वचून इमिजिएटली कारवाई करतले। तशेंच आनी एक मेजर डिसिजन जाला, आमी सगळे कावन्सिलर आसलेले तांकां रिक्वेस्ट केला तांकां सगळ्यांक फ्रूट वेंडर जे आसा तांकां शिफ्ट करपाचें।